रेल्वे स्टेशन हें न्हू माजोड्डा रेल्वे स्टेशन ओके जी केन्ना माजोड चलना तांकां सांगता हांवें माजोड्डा रेल्वे स्टेशन आनी आतां आमी वयताय बागेदार नुवें शॉपिंग करपा जाय म्हळ्यार हांव पावलें ना थिंगा हांवें चोया कित्ता बागेदारान पयला मेळटाली नुवें बाजारान सो आयज ना तो नुवें बाजार आयज आमी बागेदारां या ओके हांव तुमकां थिंग घेवन वयता नुवें बागेदारां आतां आमी स्टील माजोड्डा हाय ओके चोय मुखार खंयचें वचपा तें येवदां येयलें जाल्यार येवदांसो वचपा रेल्वे स्टेशन हा चोय चर्च सायड त्या वदांचो रस्तो खंयचो वाडो तोय खबर ना म्हाका माजोड्डा मगे जायती सबस्क्रायबर्स आहाय तांकां खबर आसतली आनी थिंग ते हॉल हा वायल्ड ऑर्किड्स ओके तुम पावनाय ते काजरा हॉला तुम थिंग पावले जाल्यार कमेंट करून सांगे मान्सून सिजनान बरें दिसता शूट करपाक व्हिडिओय बरो येता ग्रीन 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 सगळ्या ती शेतां आनी सगळ्या ग्रीनरी आहा आनी पावस मातशें थांबलोलो हें नुवें ओके सो हिंगा पावत येयली लेफ्टान गेल जाल्यार न्हू पणजे पावताय आनी रायटान गेल जाल्यार मडगांव मागीर काणकोण ते वदा सो आम स्ट्रेट वचपाचें आनी लागीं तें आमकां आनी मातशें मुखार स्ट्रेट गेल जाल्यार नुवें चर्च मेळटली बट हिंगा तो बागेदार आनी बाजार आहा चो हिंगा आसता ओके म्हळ्यार बागेदार हिंगा बाजार बी येत तो हिंगा आसता विलेज पंचायत हॉल आहा चोय थिंगा ओके हिंग रेशनूय आहा त्या रेशन शॉपूय आहा सो हिंगा पाक करून आतां आमी वयताय पावला आमी नुवें ओके हिंगा नुवें बाजार आसता मंडे दिसता मंडे उगडास येना म्हाका मंडे आसता नुवें बाजार मंडेयाचो आनी आतां हिंगा बागेदारां येयला ओके चोया कित्याक आहा तें एआय तुमकांय दाखयता सो येवदांसो वचपाचें बागेदार ओके म्हाका ल्हान आहा दिसोल तें बागेदार भितर सोदता बरें व्हडलें आहा मागीर हांवें पयलीं बास्केट गेली जायती आहाय म्हूण बास्केट्स मागीर आमगे लिस्ट बरें व्हडलें आहलें मागीर हांव म्हणलें ओके बास्केट सोड्या शॉपिंग ट्रॉली घेवन या म्हूण सो आमी बरें ईच एंड एवरी सेक्शना गेलीं कित कित मेळटा तें चोवपाक सगलें आहा हिंगा पयलें मिस्कूट घेवपाक गेलो सो मिक्स पिकल सोदतालें हुंचूय आहलें तें एंड देन सगळ्या बिस्किट्स बी चोवपाक गेल्लें कित्याक म्हाका ती चॉकलेट बिस्कीट जाली ती हिंगा आसोंक ना ती एकू मेळना म्हाका आनी हेचो शेव सो हें शॉपिंग कित्याक लागून तें तुमकां इन माय फ्युचर व्लॉग्स पडटलें ओके तुम गॅस केलां आसतलें कित्याक लागून तें सो ईच एंड एवरीथींग मेळटा सगळें म्हणटाय तें सगळें ओके आनी थिंग म्हाका तें हें जाल्लें चोय हातीं घेवन आहा तें आनी साबण पिठो स्टेशनरी बी सगळें आहा आनी हो शेवगो म्हणटाय आमी तुमी कितें म्हणटाय खबर ना 5900 बरो म्हारग इवन भायरूय म्हारग आसता तो आनी स्टिला वस्तू सो जालां आमगे शॉपिंग आम हें प्लास्टीक बॅग व्हरोना बास्केटी कांय हाडलें आमी पोती बी कांय घेनासतो येयलें आमी दिसलें क्लॉथ बॅग तरी आसता मू हिंग मांडटाय कारांचो सगळें मांडटाय हिंगा सो कोइन्सिडेंटली म्हाका दोन गोवन ब्लॉगर मेळ्ळी सारिता केजियाज वर्ल्ड आनी सानिया प्रिन्सेस समारा सो बरें दिसलें म्हाका दोगांयकूय मेळून आम चिंतूंक ना एश को मेळटो एश म्हूण आनी म्हाका भुरग्यां मेळपा जाल्लें कॅन्ड्रीक
सेमू आणि केजिया बटनी स्कूला आल्ली. नो वरीज नेक्स्ट टाइम. आयज लकी डे आल्लो म्हाका दोगांय बारोबर मेळ्ळी. थँक्यू सो मच सारिता एंड सानिया. सारॉक पावला आमी सारॉक माजोड्डा. सो पत्तून वयते आमी गारा. घरा हांचे थिंगा तो फेमस पोएट दामोदर मावजो. ओके तेगे घर ते रेल्वे स्टेशना कडेन. आणि माजोड्डा चर्च ब्युटिफूल चर्च. सो थिंग ते आहा ते स्कूल. ओके ते मुगे स्कूल सेंट एंथनीज हाय स्कूल माजोड्डा. तेंको न्हू हा ते चर्चा लागीनूच. मुखार असो ना की त्या स्कूल चलताले. सो हांव ओली एक धाकटे अशें क्लिप घातो मारलें. सो शूट करपा येयल्लें हांव. बरें दिसलें म्हाका पत्तुनीन. बास्केटबॉल कोर्ट आनी थिंग पार्क आहलें तें आतां हें बंद केलां. सो येयले तुमी म्हगे स्कूल माजोड्डा स्कूल सेंट एंथनीज हाय स्कूल माजोड्डा. सो आतां आमी हिंग हा तें प्रायमरी स्कूल. हांव हिंग शिकोल ना प्रायमरी ओली सेकंडरी हांवें सेंट एंथनी स्कुलान केल्या. आनी आतां आमी वयताय चोया हूंय पावताय ती. हे वोदां वचपाचें. तुमी येयले जाल्यार माजोड्डा केन्नाय. ओके सो आमी हे वोदां या. ओके हे वोदां येतालें स्कुला सायकलीन येतालें हांव सायकलीन. ओके आनी बारीक वाट आहली अशी आमी वयताली. उंच चडटाली पंचायत माजोड्डा पंचायत. सो शॉर्टकट आमकां. हे वोदां सो बेताल बाती झूम को पावताय. कळ्ळें न्हू. आतां आमी कोलवा येयलाय दालिमा. थिंग कितें स्वीट्स घेता सो गारो त्या दोना हांव हिंग थांबलें. सेंट एंथनीज चॅपल आहा कोलवा. सो थिंगा सेंट एंथनी स्टॅच्यू आहा. सो थिंग प्रे केलें. होम गेलो आनी हांवें म्हणलें धाकटेशें क्लिप तुमकोडे शेअर कोत्तलें. सो हिंग मातशें रिफ्लेक्शन येता. राती बरें दिसत तें चोवपाक क्लियर येता पूण आतां रिफ्लेक्शन येता. सो हें सेंट एंथनीज चॅपल कोलवा. ओके One eternity later. हें आयचें जेवण म्हगेलें चिकन फ्राय भेंड्या भाजी. हे भेंडे फ्राय मामान रेचाद मसाला घायला. प्रॉन्स मटना करी आनी रायस. हे आई जोप्पा स्वता जेता. ओके तुमी हे जोप्पा ये. आमी मडगांव वयता. सो मडगांव गेल्ले मगे सीमा लागो. सो थिंगा बिग मिश्रा आहा न्हू. सो हांवें म्हणलें थिंग या म्हाका थिंगे न्हू शेवपुरी चड आनी चड बरो जाता. इतू यम्मी आसता. सो ती घेवपा येयल्लें हांव. आनी हिंगा चोय डिफरंट टायप्स ऑफ पेडा आहाय. डिफरंट शेप्स डिफरंट कलर्स. चोवपा बरें दिसत सारकें सारकें कलरफूल. आनी हिंगा इकलेजूय आहलें दिसताय. खबर ना व्हिडियोचेर चोयलें आतां हांव घेतालें. लड्डू मोतीचूर लड्डू. म्हाका ते तेंगे धारवाड पेडा ते बरें लागताय. घेवर चुडा गुलाब जामून रसगुल्ला रसमलाई सगळें आहलें. अच्छा इतलेंच. हांवें नोटीसू करूं ना. हांव शूटू करपा बिजी उरलें. आतां इतलेंच ट्राय कोतालें. आनी थंय बरें दिसताय सारकें चोवपाक. सगळें खावपा दिसता न्हू. आनी बिस्किट्स कुकीज समोसाज एवरीथींग. हांवें कितें गेलें तें चोयाय तुमी. A few moments later.
मुंगूल चॅपल वेलंकनी सायबीन मायले आनी सो हिंगा रावलाले प्रे करपा एंड देन आमी गेली घरा. सो हे आतां मडगांव येयला. मडगांव आनी ब्लॉगिंग केलना सगळो पावस पावस पावस. सो हांव बिग मिश्रा गेल्लें. म्हाका रूच येयल्ली बेलपुरी हाप आनी चोय म्हाका तेंगे लायक जाता. बेलपुरी न्हू शेवपुरी यम्मी. चोय ती न्हू म्हगे फेवरेट. तुम दाखयता हांव. बरी क्लीन कोताय ते मोव जाल्या बट म्हाका दाखोवपा जाय मोव आनी मुको एकले हावपा जायना. सो हांवें घाराय हाडले हावपा. चीयर्स. इतू बरो आवत म्हाका तेंगेली. तेन्ना न्हू ते क्रंची आसतना त्यो पुरी हाडटा आनी बरो आवता. बेस्ट. आनी लस्सी ही प्लेन लस्सी ओके आनी केसर लस्सी. ही केसर लस्सी. केसर लस्सी न्हू म्हगे फेवरेट. सो ही बिग मिश्रा मेळटा. चय बरी दाट आसत ती. पयला हांव कामा वयता तेदों घेवन येतालें म्हगे मामा. गोरमे टायमा बरी ती ही लस्सी बरें दिसता. समर सिजना तीन मेळटाल्यो. मँगोय आसताली. मँगो लस्सी आतां ना. सो तुमी ट्राय केली जाल्यार सांगाय ओके. बिग मिश्रा ओके. हांव हे वदां ते वदां चयता. बिग मिश्रा ओके. यम्मी. हांव खाता. The next day. सो म्हाका पिलार येवपा जाल्लें. सो आमी पयलीं मिस आयकिल्लें 6:30 आनी जायतो लोक आहलो आनी उमा गेलो आनी प्रे बी केलें सगळें प्रे कोन्न मागीर मातशें वगत रावला आमी आनी हांवें चिंतिल्लें तुमचे कडेन शेअर कोत्ता म्हूण थोडे क्लिप्स. सो मागीर आमी गेली रिट्सां म्हाका ती फीश थाली खावपा जाल्ली केशे भाशी पणजे जावं मडगांव जावं हूंय जावं म्हाका वचपा जालें रिट्सां. सो आमी गेलीं आनी हिंग पेंजीम रिट्सां फर्स्ट टायम येयलां. मोल गोवाय गेलां मडगांवाय गेलां. सो हिंग चोय तेंगे भितर एशें कोन्न बरें गोवन वायब्स. मागीर आमी हिंग चियर्स कोत्तालीं. लायम सोडाय बरो जाता तेंगेलो यम्मी. म्हाका सारकी मागीर ती हें चॅरी बी घाताय चोय आनी चोय हिंगा फीश थाली ऑर्डर केला आमी. चणक फीश थाली ओके. आनी कितले आयटम्स येताय न्हू कितू डिशीज आनी ती प्रॉन्स करी बोर कोत्ताय ते सारके. ही चोय ही ती म्हगे फेवरेट डीश ही न्हू ड्रॅगन चिकन ओके. आनी क्रिस्पी चिकन ऑर्डर केल्लें आमी आनी नान आनी कॅरमेल पुडींग. इट वॉज यम टेस्टी टेस्टी. आनी हांवें चोय हातां म्हाका डिजर्ट म्हणल्यार न्हू चड लायक जाता. चोय हिंगा हाडलीं जायतीं पुडिंगां. जेवण बरें यम्मी आसलें टेस्टी. सो एवरीथींग वॉज वेरी नायस यम्मी. बरें रावलेशें आनी हांव रिट्सां येता न्हू ड्रॅगन चिकन घेताय ते आमगे फेवरेट.
तुम्ही ट्राय केलं सांगा ओके. हे पेंजीम रिच एक मोड ते गोवा हा एक मोड गोंय हा सो हिंगा निमा म्हणलें ओके रिट्स क्लासीक आहे तुमगे फेवरेट रिट्स जाल्यार सांगाय ओके. सो गारोयत तेदो आमी बांबोलीम क्रॉस हा थिंगा रावली थिंगाय प्रे केला आमी फुलां कॅन्डल्स बी लायली. आयचो व्लॉग व्हेरी स्पेशल आहलो कित्याक मुगे फेवरेट प्लेसीस स्पेशल प्लेसीस तुमकां शेअर केल्यो आनी जायती ब्लेसिंग्स आहा ह्या व्लॉगान. सो आय होप सो यू लायक्ड दीस व्लॉग आनी एन्जॉय केलें जाल्यार शेअरूय कोराय आनी लायक एंड सबस्क्रायब कोराय टू माय चॅनल. थँक्यू. देव बरें करूं. बाय बाय.